आमी सर्व क्रिस्तांव वैगी न्हय, आमी सक्कड क्रिस्तांव. कसलोच दुबाव ना, कोणाकी दुबाव आसा की आमी क्रिस्तांव म्हणून ना. व्हडा उर्बेन धैर्यान आमी सांगूंक शकता आमी क्रिस्तांव. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी सर्व क्रिस्तांव वैगी न्हय, आमी सक्कड क्रिस्तांव. कसलोच दुबाव ना, कोणाकी दुबाव आसा की आमी क्रिस्तांव म्हणून ना. व्हडा उर्बेन धैर्यान आमी सांगूंक शकता आमी क्रिस्तांव. तर तुमकां एक सवाल, क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण? क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण? कोण सांगता? हा, क्रिस्ताचो पाटलाव दवर. भोव अपुर्बाचें जाप. क्रिस्ताचो पाटलाव दवर. मोगाचो न्हू तो शब्द आमी काण घेया, क्रिस्त हांव. क्रिस्त आनी हांव थंयच आसा जाप. क्रिस्त हांव म्हळ्यार क्रिस्ता बरी आसो वा आनी एक क्रिस्त म्हणयेत. क्रिस्ता बरी आनी एक क्रिस्त वा क्रिस्ता बरी आसो म्हणून आमी समजोवयेत. क्रिस्ताचें तें व्यक्तित्व कितें आसा एकाच शब्दान आमी सांगचें तर तें जावन आसा मोग. क्रिस्तांव म्हळ्यार सर्वांचो एकाच रितीन मोग करचो, हें जावन आसा अर्थ क्रिस्तांव म्हणल्या शब्दाचें. मोगाचें न्हू आमच्या चलत्या जिवितांत जायत्यो रितींचो मोग आमकां पळोवंक मेळटा. दाखल्याक आमी घेवचें तर दादल्या आनी स्त्रिया मदें आमकां पळोवंक मेळचो तो मोग. कुटुंबांत घोव आनी बायल तांचे मदें आमकां पळोवंक मेळचो तो मोग. भाव आनी भयण हांचे मदें, तशेंच इस्कालांत आमी पळोवंक गेल्यार शिक्षक आनी भुरग्यां मदें तसलो एक मोग. दणया आनी साखरा मदें एक आनी एक मोग. असले साबार संगतीचो मोग, विविध रितींचो मोग आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाचें न्हू जेजून आमा सर्वांचो मोग केलो आनी तो मोग विशेश जावन आसा. सर्व मोगा प्रास वर्थ तो मोग आमी म्हणयेत आनी तो जावन आसा आगापे म्हळ्यार निस्वार्थी मितमेरनातलो मोग. त्या मोगाक गड ना, मीत ना आनी असलो मोग आज जेजू आयच्या वांजेलांत उलोवचें आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाचें न्हू आयच्या वांजेलांत सर्व उपादेसा प्रास व्हरतो उपादेश खंयचो म्हणल्यार एक सवाल एक शास्त्री जेजू मुखार दवरता आनी तें जेजू त्या उपादेश कसले म्हणलें थंयसर जेजू सांगता. देवाचो मोग करचो तशेंच पेल्याचो मोग करचो. वांजेला पैकी जुवांचो वांजेल मोगाचो वांजेल म्हूण आपयतात की, आनी हेका कारणी आसा. कित्याक म्हळ्यार त्या वांजेलांत देव जावन आसा मोग म्हणलें उल्लेख आसा. जायत्या साबार त्या वांजेल साबार कडेन आमकां देव जावन आसा मोग म्हूण सांगचे विशीं आमकां पळोवंक मेळटा. वय मोगाचें न्हू, देव जावन आसा मोग. देव ह्यो संवसार ताणें रचतना मोगान ताणें रचल्लें. मोगान ताणें रचलें देखून सर्व रचलें ताणें बरेंच करून ताणें सक्कड रचल्लें. उत्पत्ती ग्रंथ आमी पळयल्यार देव हर एक संगती रचतना तें देवाक बरें दिसलें. मोगा वरवीं हर एक संगती बरेंच जाता. सक्कड संगती वृद्धी जाता, सक्कड रुता जाता, एकवट थंयसर आसता, शांत समाधान आमकां थंयसर पळोवंक मेळटा. आनी हें सक्कड मोगा वरवीं मात्र सादी जाता. पूण खंयसर द्वेश आसा, खंयसर मोग ना पळया थंयसर सक्कड कोसळून वेता. सक्कड सत्यानाश जाता, निसांतन थंयसर उलपोन वेता, सक्कड कोसळून पडटा. द्वेश, हांकार, राग थंयसर उपजाता. मुगळ भाव भयणीनो, मोग कितलो वर्तो, मोग कितलो अपरिमीत म्हणलें जेजून आमकां दाखयलें. आनी हे मोग हो मोग जेजून केवळ उतरांनी दाखोवंक ना, बगार आपल्या करण्याद्वारे त्या निमाण्या ब्रेस्तारा शिसांचे पाय दोनच्या मरिफात ताणें आमकां दाखोवन दिलें. आनी तोच जेजू आज त्यो उपादेश आमकां दिता. सगळ्या तुज्या मोनान, सगळ्या तुज्या सक्तीन, आत्म्यान आनी
सर्व बोळान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर आनी तशेंच तुज्या पेल्याचो मोग कर. आनी पळया मोगाचो न्हू तो शास्त्री कितें म्हणटा, देवाचो आनी पेल्याचो मोग करचो, सर्व होम भेटोवण्यो बलिदाना प्रास व्हरतें. मोगाचो न्हू आमच्या सालत्या जिवितांत आमी बलिदानां भेटयता, मिसाक आमी वेता, मागणे आमी करता, आराधनाक आमी करता. पूण हें सर आमी कोणाक करता, कित्या पासत आमी करता? देवा पासत. देवाचो तो खरो संबंध आमी आपणोवच्या पासत हें सर्व आमी करता. पूण मोगाचें न्हू हें सक्कड आमी करता जाल्यार जर तर आमी करच्या त्या मोगांत, जर तर आमी करच्या त्या मागण्यांत, आमी भेटोवच्या त्या मिसांत, आराधनांत जर तर मोग नातल्यार आमी हें करचें सक्कड नाटाक न्हय गी. जर तर एक बरें काम आमी करता थंयसर आमचो मोग आसूंक जाय, देवाचो तो मोग आसूंक जाय, पेल्याचो थंय मोग आसूंक जाय. मोग नासतना साबार पावटी आमी नांव जोडचे खातीर साबार संगती आमी करता. सांत पाऊल कुरिंथांक बरयल्या पयल्या पत्रांत म्हणटा, जर तर मोग नासतना जर तर आमी कामां कसलींच कामां आमी करता तर तें आवाज करच्या एका वाटले बरी, आवाज करच्या एका वाटल्या बरी. कितें प्रयोजन, कितें फायदो त्या वाटल्या बरी आवाज केल्यार? आमी करची कामां जावंक पुरो, कसलींच तीं कामां जावंक पुरो, मिसाचें बलिदान भेटोवचें, पेल्याक कुमो करचें, मागणें करचें वा कसलेंच मागणें जावंक पुरो, तें देवाच्या मोगान आनी पेल्याच्या मोगान आमी करूंक जाय. जर तर आमी वटारे करचे इराद्यान आमी करचें जाल्यार वा हेरांच्या दोळ्याच्या दिश्टेक दिवचें, दिश्टे बरी आमी करचें जाल्यार ताका कितेंच फायदो ना. तर मोगाचें न्हू हर एक संगती आमी करता तर आमी देवाच्या मोगान पेल्याच्या मोगान आमी करुया आनी अशें द्वेशान भरल्या संवसारांत तो संवसार आमी मोगान बांदूंक आमी प्रयत्न करया. तर तीच कृपा, तीच बेसांवां आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सर्वांय ओट्टूक सांगता आमी मागोवन घेवया. आमेन.